बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्य जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सो मोग आणि पवित्र आत्म्या सो एकवट तुमचे सोवे आसो. बाळका जेजू थंय मोगाच्या भवन आणि बहिणो परत आमी हांगासर बाळका जेजूक मान करूंक हांगासर आयल्या. ताची कृपा आशिर्वाद आमच्या जिविताचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागूंक आमी हांगासर आयल्या. आयच्या दिसा जेजू आमकां परत सांगून खुशी व्हरता की आमी ताचे वर्ते मिशनरी जावंक जाय. ताचो संदेश आमी आमच्या जिविताद्वारे हेरांक आमी पासारूंक जाय. बाबार्थान आमी जियोंक जाय आनी ताची शिकवण ताणें दाखयली ती वाट ताणें दाखयलो तो मोग आमी आमच्या जिवितांत रुता करूंक जाय आनी हेरां संगी वांटून घेवंक जाय. क्रिस्ताचे खरे मिशनरी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. आमी केल्ल्या सुरसुकीचो उडास काडून तांचें बक्षाने मागून नितळंतस कन्नान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. आमी सर पातकी म्हणलें वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो हांव सरून सांगता मनान चिंतून तो नांव सरून वायट बरें सरून आमी पातकां केल्यान ओ मुसो अपराध ओ मुसो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदां संकार म्हजे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सर्वण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची घटसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोसाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. दाविदाच्या मरणाचो वेळ लागीं पावलो आसता ताणें आपल्या पुता सलमाक हो अनुदेश दिलो. पृथ्वे वयल्या सर मनशाच्या वाटेन हांव आतां वेतां धैर्य घे आनी तुजें पौरुश दाखय. सुरेस्परा तुज्या देवा मुखार तुजें कर्तव्य कर. ताच्या वाटांनी चल आनी मोइशेच्या धर्मशास्त्रांत बरोवन घाल्यात ते ताचे उपदेश आदेश आज्ञा आनी नियम पाळ. तेन्ना जे तूं करताय आनी हाती घेताय तें सगळें सुफळ जातालें आनी सुरेस्पर आपणे म्हाका दिली ही बसोवणी सिद्ध करतालो. तुजे पूत आपल्या सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान म्हाका विश्वासी रावून चलती जाल्यार इस्रायलाच्या श्वासनार तुज्या वंशाच्या मदलो एकलो बसनासता
रावचो ना. दाविदान आपल्या पुर्वजां सवय विशय घेतलो आनी ताका दाविदाच्या शहरान निकेपिलो. दाविदान इस्रायलाचेर 40 वर्सां राजवडकी चलयली. हेब्रोनांत 7 वर्सां, जेरुसलेमांत 33 वर्सां. सलमाओ आपल्या बापाय दाविदाच्या सिंहासनार बसलो आनी ताची राजवडकी तीर स्थापीत जाली. देवाचें उतार हें. देवाचे उडुपकार. Pura, sumistaso, rasa. Sadim sau, servis por, amcha purvos papa, Israela so te, sadakar, sasna cha sasna. Servis pura, sumistaso, rasa. Tuci sauna savodvi, potvi ani maima, zai ani darbar, sarki somsari asate. Tu servis pura, sumistaso, rasa. Servis pura, tu ci sauna sa razvodki, saklia vair tu ka asa potvi, Krist kayani vodvi, tuce staun yeta. Tu servis pura, sumistaso, rasa. Tu servis pura, sumistaso, rasa. Chini badala ani bori kabar satmana. Alleluia, 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 alleluia. Serve sportum ce soveyasu. तुमच्याई सोवेयासो. Marca परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. एक दीस 12 जणांक जेजून सर्शी आपयले आनी तांकां देवसा सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले. आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय. बुती जावं, पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाय. पांयांक वानो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाय. ह्या शिवाय तो म्हणालो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सरून वससर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां ऐकना जाल्यार थंय तावन भायर सरून वसा.
वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयाची धूळ पापुडा अशें ते भायरसन वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. तांणी जायते देंवसार धांवडयले आनी सबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. देवाचे उतार हे बाळका जेजू ताई मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हेनरी मार्टिन म्हणलो 19व्या शतमानाचो अंग्लिकन मिशनरी अशें म्हणटा. क्रिस्तचो स्पिरीट मिसावाचो स्पिरीट कितले ताचे लागीं आमी सरताव तितले उर्बेवंत मिशनरी आमी जाताव. क्रिस्तचो स्पिरीट मिशनरी स्पिरीट कितले आमी ताचे सरशी लागीं येताव, ताच्या संगता आमी जियेताव, ताका आयकताव, ताका समजताव आनी ताणें शिकयल्लें तें आमी आमच्या जिवितांत रुता करताव. तेन्ना आमी ताचे बरी उर्बेवंत मिशनरी जातले. मोगाच्यान हेंच आमचें आपोवणें. हेंच जावंक क्रिस्तान आमकां आपयलां आनी ते लायलां आमच्या पवित्र स्नानाद्वारी. आमकां मागलां आनी अशें जावंक मिशनरी ताचे बरी ताच्या राजाचे परगट करूंक ती बरी खबर, बरी खबर, आशिर्वादाची खबर, कृपेची खबर. ही खबर तुमी आयकूंक हांगासर आयल्यात ह्या सकाळी फुडें. तुमकां पळयत आसतना म्हजी उर्बाय चडटा. कित्याक सकाळी फुडें उठून येवचें तितलें सुलभायेचें न्ही. तुमी तुमच्याच स्वंत खोशयेन म्हाका बाळका जेजू सरशीन वसा जाय, सकाळी फुडें ह्या ब्रेस्तार दीस ह्या मिसांत वांटेली जाय जाय. हें नवें करून ताची कृपा म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत हांवें जोडून घे जाय म्हणली एकच आशा तुमकां त्या जेजू सरशी हर एका ब्रेस्तारा ओडून हाडटा. कंडी जावन एक कृपेचें काम, कंडी जावन हें पवित्र आत्म्याचें काम आमचे थंय हर एक फावटी जाता. आनी अशें आमी मिशनरी सदांच जावचें, ते क्रिस्ताची बरी खबर परगट करची उर्बा खंडी जावन ह्या मरिफात चड आनी चड जाता. मोगाचें न्हू, हांवें म्हळें जेजू एक मिशनरी आनी आमी ताचे बरी मिशनरी बरी खबर परगट करची व्यक्ती आमी जाय जाय म्हणून जावन आसा बापाची खोशी. आनी केन्ना आमी बरे मिशनरी जाता, केन्ना आमी क्रिस्ताचो संदेश परगट करूंक शकता. आनी हे परगट करूंक आमच्या जिवितांत आसूंक जाय आशिल्ल्यो संगती कसल्यो ह्या विशयान थोडो आमी नियाळ करया. क्रिस्ताचे मिशनरी आमी जाय जाल्यार पयल्यान पयलें आमचे थंय एक क्वॉलिफिकेशन आसूंक जाय. आमी खंयचेंय काम करता आसतना पयले फावटी आमकां विचारतात तुजें क्वॉलिफिकेशन कसलें. इंटरव्यू करता आसतना तुजी हर्रता कसली, कसली हर्रता घेवन हें काम करूंक तूं फुडें सरलाय, हें काम करूंक तुका कळीत आसा गी. ही जावन आसा हर्रता. आमी विंसचें वा करूंक कशें वचचें तें काम आमकां करूंक साध्य आसा, तसलें समजुनी म्हजे थंय आसा, तसलें क्वॉलिफिकेशन म्हजे थंय आसा म्हणल्यार आमी दाखोवंक जाय. तेन्ना तें काम आमकां मेळटा. तर क्रिस्ताचे मिशनरी जायचे जाल्यार कसली हर्रता आमचे थंय आसूंक जाय. जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक विंसलें. कसली हर्रता, कसलें क्वॉलिफिकेशन तांचे थंय आसलें. शिकपी गी ते, ग्रेस्त गी, बुद्धवंत गी, सगळे जाणारी गी.
खंडीत न्हय. पूण तांचे थंय एक अर्रता आसली आनी ही अर्रता जावन आसा क्रिस्ताक आयकोवची. कलतेपणान क्रिस्ताक आयकोवची तसली अर्रता वा क्वॉलिफिकेशन तांचे थंय आसलें. देखूनच जेजू वाटेन येता आसतना दोगांक पळयता, येया म्हजो पाटलाव करा. सोम्या तूं खंय रावताय, ये आनी पळय. ते उठले आनी ताच्या फाटल्यान सलतेस रावले. आनी थोड्यांनी आपणाच्या बापायक सोडले, आपणाचो वावर सोडलो, ताच्या फाटल्यान सलतेस रावले. तांचे थंय ब्लायंड ओबिडियन्स म्हणटा आमी, संपूर्ण विधेयपण. ओ मेस्त्री म्हाका एक बरी वाट दाखोवंक शकता, सर्गीची वाट दाखोवंक शकता, म्हजें जिवीत बरें करूंक शकता, म्हज्या जिवितांत सर्व संतोष सुख समाधान हाडूंक शकता म्हणलें समजून ताच्या उतरांक विधेय जावचें हें जावन आसा फर्स्ट क्वॉलिफिकेशन आमकां क्रिस्ताचे मिशनरी जावंक. देखून पयल्यान पयलें आमी क्रिस्ताचो संदेश प्रसार करीत जाय जाल्यार, क्रिस्ताचे मिशनरी आमी जायचे जाल्यार, ताचे बरे शिस आमी जायचे जाल्यार ताच्या सांगाता आमी रावंक जाय. ताणें सांगलें आमी आयकोवंक जाय. हें आयकल्लें आमच्या जिवितांत आमी रुता करूंक जाय. आनी दुसरे गजाल आमच्या जिवितांत आमी मिशनरी जायची जाल्यार गरज पडची वस्त खंयची, ती जावन आसा तुर्तपण, अर्जन्सी. जेजू आपणाच्या शिसांक विंचता आनी तांकां धरता. आनी धरता आसतना तो कितें म्हणटा, वाटेर वाटेर दांडो शिवाय दुडू तुमी व्हरचो न्हय, पांयांक वानो शिवाय बदलूंक वस्तू तुमी घेवचे न्हय, बुती जावं पोतें जावं चिरी जावं घेवन वचनाकात. एका रितीन जेजू सांगता, तुमी हांव धाडटा आसतना सगळे म्हज्या उतरांचेर बरोबर वचून तुमी वचोंक जाय. देव सांबाळटा, देव राखता, बरें काम करतल्या मनशाक तो वाट दाखयता, तो ताच्या सांगाता आसा म्हणलें स्विकार करून वचोंक जाय. आनी हें जावन आसा एक बरो मिशनरी जावंक गरज पडची वस्तू तुर्तपण, अर्जन्सी. कित्याक अर्जन्सी? कित्याक म्हळ्यार ही बरी खबर परगट करूंक जाय आनी ती म्हजे तावन परगट करूंक जाय. जर हांव परगट करना, म्हजें काम हेर कोणूच करूंक शकना म्हणलें तें तुर्तपण, ती समजून आमकां जावंक जाय, आसूंक जाय. आनी देखूनच जेजू तांकां ही सर्व इन्स्ट्रक्शन्स दिवन समजून दिवन तांकां धाडटा, तुमी फकत देवाच्या उतराचेर बरोबर वचून तुर्तान तुमी वचोंक जाय. फाल्यां करता, पुरवां करता, आनी एपटी पळयत, आनी एपटी बरें करयत, उपरांत सेवा दिवयत. हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांवें सेवा दिवयत, बरेंपण हांव फ्री आसतना करयत, अशें म्हळ्यार जायना. क्रिस्ताची बरी खबर आमी तुर्तपणी हर एका घडये, हर एका वेळार केन्ना केन्ना म्हाका अवकाश मेळटा, केन्ना केन्ना म्हाका सोमी धाडटा, तेन्ना हांवें हें बरें ही बरी खबर परगट करूंक जाय आनी क्रिस्ताचो मिशनरी जावंक जाय म्हणून आयची शुभ अर्थ आमकां सांगता. आनी तिसऱ्यान गरजेची वस्त आमी मिशनरी जावंक जाय पडची, तो जावन आसा भावार्थ. हें सकरावरण वंचली गरज. हो भावार्थ आमचे थंय आसूंक जाय. जेजूचे शिश्य भावार्थान ताचे सशी आयले, ताच्या सांगाता रावले, तो कितें करता म्हूण तांणी पळयलें आनी सगळें तांणी भावार्थान सत म्हणलें, स्विकार केलें. आनी जें कितें तांणी भावार्थान स्विकार केलें तें परगट करूंक भायर गेलें. जर तर आमचे थंय भावार्थ ना, खंडीत जावन आमी सोम्याचे मिशनरी जावंक साध्य ना, ताचें उतार परगट करूंक साध्य ना. कित्याक आमकां भावार्थ जाय? कित्याक म्हळ्यार आमी क्रिस्ताची शुभ वर्तमान परगट करता आसतना जायतो तिरस्कार आमकां भोगूंक मेळोंक पुरो, जायते शिक्षेक आमी वळोवंक जायचे जावंक पुरो, अपमान निंदा आमकां भोगूंक मेळोंक पुरो.
हे सर्व भोगता आसतना आमकां राखची वस्त जावन आसा आमचो भावार्थ. जर म्हजो भावार्थ कटपा बरी घट आसा तेन्ना हांव कोणायकी भियेना. कसलीच अडखळ म्हजे मुखार आयल्यार ते म्हाका क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रगट करच्यांत अडखळ दिवंक साध्य ना. देखून म्हजे थंय भावार्थ आसूंक जाय. भावार्थ म्हणजे हांवें क्रिस्ताक आयकोवचें, तें आयकल्लें, जें कितें सोम्यान म्हाका उगडापें केलां तें हांवें हेरांक प्रगट करचें. असलो भावार्थ. भावार्थान क्रिस्ताक आयकोवचें आनी तोच भावार्थ आमी हेरांक प्रगट करचें. जर तर आमचे थंय खरो भावार्थ आसा, गूंड भावार्थ आसा, कटपत असलो भावार्थ आसा, खंडी जावन आमी मिशनरी जावन जियोंक आमकां साध्य आसा. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, ह्यो तीन संगती आमी उडासात दवरया. आमचे थंय हर्रत आसा गी म्हूण आमी पळोवया. आमचे थंय तें तुर्तुपण आसा गी म्हूण आमी पळोवया. भावार्थ न्ही जावन म्हणजे थंय आसा गी क्रिस्ताचो मिशनरी वा पाटलावदारी जावन ताची बरी खबर प्रगट करचें तसलें हें बरें भावन म्हणजे थंय आसा गी, बरें म्हणून म्हणजे थंय आसा गी. जर आमी क्रिस्ताक लागीं सरता, जर क्रिस्ताची ती मिशनरी उब आमचे थंय आमकां मेळटा, खंडी जावन आमी ताचे खरें शिस जावंक, ताचे बरी बापाचे मिशनरी जावंक आमी पावतले. आमी बिजुडे जावचे न्ही, आमी भियान जिवचे न्ही, आमी पोस्टपोन करन वा लेजी म्हणटा आमी इल्लेशे आळशी जावन जिवचे न्ही. आमचें जिवीत क्रिस्ताक समर्पिल्लें आनी हें समर्पीत जिवीत आमी जियेत आसतना खंडी जावन क्रिस्ताचे ते खरे मिशनरी आमी जावंकूच आसा. तर असले मिशनरी आमी जावया. क्रिस्त कशें ताणें आपल्या शिसांक धाडलें गी आनी सर पदवी तांकां दिली गी. पदवी बरें करूंक, पदवी बरी खबर प्रगट करूंक, पदवी सेवा दिवंक, सेवा घेवंक न्हय, पदवी ताचे मुखामोळ हेरांक गरजेवंतांक जावंक. असली पदवी तो आमकां दिता, आमकां ताणें आमच्या पवित्राद्वारे दिल्या. तर आमी ताचे खरे पाटलावदारी, खरे साक्षीदार, ताचे खरें मोगाचें, बोगसनाचें आनी एकवटाचें मुखामोळ जावंक आमी प्रयत्न करया. खंडी जावन सोमी ताची कृपा, ताचें बेसांव, ताचो आशिर्वाद आनी सर करन ताचेंच प्रेझेन्स वा ताचेंच हजार पावन तो आमकां दितलो. हे आमी बघून सदांच ताचेच जावंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. म्हज्या मोगाळ भाव बीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदा देव पामंत तसलें जाव म्हूण मागात.
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैश्यमी करून फोवो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व कालीन सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचें मरण समरमतांव जिव्या बावार्थान ताचें पुना जिवान पावन परगडतांव थिर बरवशान ताच्या महिमे वोंत येण्याक अत्रेकतांव देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 दळपरासो सर्गी तुकाचे सर्वेस प्रश्नां वेत तकाची सर्गी तुकाचे बापा खरंच तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचें पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. Sumici zumelo, sumici zumelo, sumici suciva sana. Oh, Bavarta so good, Mani purgata, Jesus. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी ही सर्वनेची काल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येमक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेजता पवित्र आत्म्या व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराके प्रितीमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां जी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां ओंकार मोरये देवाचे माये संगाती भगवन सुजेतीचो पती भगवन धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया
आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवेसा तुझे रास संकयू तुझे खुशी सकार जाता तशी संसारांसा आमचो दिसपडतो ग्रास समकांदी आनी आमी आमचे सुकलेला मुक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार देखुन्याची वितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बागणी आमच्या सिरबंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे बरोवशेन एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक मुळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेतें रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं माय मगो गुत्सावन एकामेका शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराच्या नामा समेस्तांचे पाप करता थी ह्या शेळीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी सुम्या तुमचे उतरांचे मुखार फोना तुझ्या उतरांच मुखार बळी केली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Santo Casinci, tu Jesus, tu Lord Jesus,
प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सर्वण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागतां. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान विसारून सर्गार तुका ससनाक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थितां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. आनी सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. आमेन. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इस्सान जियेलो. सर्वतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनरांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. एक घडी भर मौन रावन आमची सर्व ते सामान अळकजेच्या पांयां तळ आमी समर्पया. जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां आनी जायतें बरेंपण आमी आशेता. हें बरेंपण क्रिस्ताच्या पदवे वरवीं ताच्या हजारपणा वरवीं आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत, आमच्या समाजांत जावं दी म्हूण मागया. समेस्त आमच्या कुटुंबदारांक आमी बाळकेच्या पांयां तळा समर्पया. समेस्त पिडेस्तांक बाळका जेजूक आमी समर्पया. गरजेवंतांक आमी बाळका जेजू समर्पया. समेस्तांक बाळक जेजू आशिर्वादीत करून दी. आमी समेस्तां खरे मिशनरी जावन आमच्या आमच्या बेसा प्रमाणे क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रगट करचें तसलें संतोषचे क्रिस्तांव भाव आनी भयणी जावंक आमी करपा मागया. प्रार्थुया. ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवेच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेन मरतेल्या सगळ्यांक दयेन आयक. तुज्या बेसवानी बोर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका. कोण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरले स्वयं तुजे संगाता स्त्रियां तेतून सदैव आनी सदैव फळाचे खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरी कृपेन बरले स्वयं तुजे संगाता स्त्रियां तेतून सदैव आनी सदैव फळाचे खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान मरिये कृपेन बरले स्वयं तुजे संगाता स्त्रियां तेतून सदैव आनी सदैव फळाचे खुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. या जपांच्या जेजू बाळका,
आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमतीन बरलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार सुनी. इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काड आमचे वेळे सर्कस निरासपण तुजे कुमोक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन. बाळका जेजून केल्ल्या उपकाराचो उगडास कान ताका आमी मौनपणी अर्घ दिवया. सांगात आमी म्हणया, ये भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकूळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दी. तुजी कळणातली दैवीक मजत जळून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजू आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या हर एका संदेचेर आमी मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जी येता रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. असो नेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सुखीच्या तारका भुकली कैकावायच्या दिसा मनुष्याच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलाकीच्या प्रकारा मनुष्य बाजाव तुझो बोलायो पत्ता उभा तू आमकां वयर काडले लांबी कायेची हेलो दुब्यांत मुखां चालो तुका सोपूक सोडलो नामाची सोबता सुरगीच्या तारोगा उबी कैकावायच्या दिसा मनुष्याच्या पोसणारा आमच्या सांभाळणारा भलाकीच्या प्रकारा नकाळ पोतवासो आमकां आशिर्वाद दे भगवान कृष्णाचे गुरुवेन देवार आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे